तुगे उपकारो हे जन्मंत विसरचे दायना साधनाका मस्त मस्त थँक्स देव तुका तुगेल बमणाक चेडवांक नात्रांक मुखारची पिळगेक पुरा छान करो जाऊच नाही बा कितले पण सांगतो गो पूर गो राब्बाई गो म्हळ्यार ही रब्बत लक्षण दिसताना आणि हांव खंयचे एक बड्डी सद्दून हाडची लायकी म्हणून चारी रप्पी बारसिले रे तेन्ना पुण्णूत बसते की म्हण ही तश नाही साधनाका तुका गोतस आम्ही एक 4 जण म्हणके दावका म्हण हांव कितले वद्दाडीत आशिल्ली म्हण तसलेंक हे उदका दुखून वैर घालल म्हणतात मो जीव दिल म्हणतात मो तशी तुवें चेडापय मम्मा सांगून आमकेक जेवळे अंगडी घालून दिल्लेले ते विसरू दत्वे सांग म्हाका ते खुशी कशी सांगता म्हण कळताना इतलं मात्र वे तुगेल पुतल हाडकेक जेवळी समेत आमगेल अंगडीन तो कळला मो तुमगे लेवलाक तुम्ही बँगलोर की मैसूर की कंची की खंय पुणी वत्तसिरीन ती जाल्यार आमगेल अंगडी येवन तुम्ही जेवळी काडली म्हळ्यार रे थो हांव एकली आमगेल अंगडी खंय तुमगेला अंगडी यो यो मारैती ऐकून ऐकून कन्ना वाट्ट पडचे बाकी राब्बाई गो पूर गो घरान तू काम कोण कोण पूर दल्ला गो एक गडी हंग तुमगेलो टुल्लो गम्मत करूया हास्या खंय दवो वचून पाणीपुरी की मसाल पुरी खावया प्रमाण हांव लेक्कून आयले रे तुगेल बरी कंते पुराण मारैती ऐकून ऐकून पूर दल्ले असं सोड साधनाका तिक्का संकी एक खुशी जीवनांतो लेखनातील मेळला नव्हे तिक्का मस्त पाप प्रयत्न करतसिले मेळना म्हण निराशे जालेली आता तिका तुगेल निमित्त मेळला नव्हे त्या एक खुशी तिका कृतज्ञते सांगतास वय तुक पाप एक नमने किरकिर दत्ता जाल्यार तिगेला एक चूर अर्थ करून घे आमगेल हातान कसं नसको काय ना हे पुरा देवाल खेळ नव्हे म्हाका मस्त दिवस देखून दिसता आशिल्ले तू कामार आसा सुरेखा काही एक आयडेंटिटी आसा म्हळ्यार बामणाल हॉटेल जाल्यार रे एक घर की दार की आसता तिका तुळशी घर असल्या सयत एक नमने तिकेक आयडेंटिटी ना पाप वद्दाडीत आशिल्ली आणि आमगेल तुळशीदासूय तशीची तांगेल्या घांगेले सांगतसील के हांव कितले वर्ष म्हणून अंगडी चाड म्हण आसून घेवचे म्हाका एक असून एक अस्तित्व दावका अशी प्रमाण तो तांगेल्या हांगेले सांगून बेजारतसील के आनी केन्नाय म्हणचेसिले हे पुरो वट्ट जावन म्हाका दिसले एक आमी एक सहाय्य हस्त दिल्ले रे मागीर तांणी तांगेल रुडसून घेवन वतात नवे म्हणून हांव हे सांगले हांकाय खुशी जाल्ले पुरो जाल्ले मो हाजे निमित्ती आमकां चांग दल्ल गो मिगेल पुत्ताक कितले कडे सोयरीक सोदिल गो खंय सोयरीक दानासिले हंगेले अंगडी ओपन दल्ले दल्पळे त्याची संजेची सोयरीक लेक्कन अशी आईल गो तांनीची जाताक पेटोवन दिला गो मेळामेळी लायक आशिल्ले मागीर चेल्ली पळोवचे गेल्यार गो चेल्ली कितली चंदी आसा चंदाय सोड गो कितली चांग चेल्ली गो तसवे आयच्या कालान तसर चेल्ली खंय सोदिल्यार मेळेच ना गो म्हाका हांका आमगेल विवेकाक भारी खुशी जाला गो तू नमगत की ना की चेल्लीन कसं कंडिशन घाला गो तसवे फारीनान तू एक 2 वर्ष की 5 वर्ष की मात्र का मागीर आमी हेंची गांवां येवन राबका म्हण सांगला गो आमगेल विवेकाक तेंच मनांत आशिल्ले गोळची कालरी एक 4 का संपादन करून घेन कडेर गांवाक येवका अन्न लोट्टो अम्मा लोट्टो आसका प्रमाण ती चल्ली तशीच कंडिशन घालया गो आणि आता काल चल्ली म्हणा कशी असतात सांगा एक तीळ दवरच्या रडतात नव्हे ही चल्ली तशी नाही कापड निश्चय येत गो तिका फूल घालतच्या येता रंगोली कितली चंद सोडत कसवे एक देवाल भजन करत गो भारी ऐकूच्या दोन्ही कान नुप्र म्हणतात पण तशी आणि प्रति परबेक देवा अलंकारू हे पुरे तिगेरेच के गो भारी खुशी दल गो म्हाका तें दिसले आम्ही एकल्यांक एक चांग लेखले रे देव आमकां 4 पट्ट चांग वापस दिता म्हणून भारी खुशी दल गो तशी जावन म्हाका
कसन सांगची गो ते कसं सांगका म्हणून कळताना त्या होई मात्र आम्ही एकल्यांक छान लेखलरी आमकां ताजे डबल फल मेळटा, एकल्यांक वायट लेखलरी ताजे डबल फल मेळटा. वय वटारे आम्ही सगळे कुशेर असत ना इतलं पुरो. त्या होई हांवें देवाला तेंची मागचे देवा तू आमके एक घर दिला, एक कसंक एक उद्योग दिला, जेवणाकी खाणाकी अवंगलेकी खंयच्याक कसने तोंदर ना अशी कुशकुशेर दवरी म्हणून कसने कष्ट येता वता एक नमने सोयीर असील म्हणके येता तर कसं दावक कितें करोंक येता आनी वता जाल्यार आमी दृढ मनांतो आनी एक खुशेन तसका आमी आमगेर बंधू बांधवांक चांग हारयसूका म्हण लेखले रे. जीवन सार्थक. आणि हरडीके तयारी जोर की? हाँ चलतस को. आता पुढे वेरी पुरा आम्ही धडंग घेऊ का म्हण कसं नाही असवे कॉन्ट्रॅक्ट दिलर धरले त्याच पाडाक ते दत्ता असत गो. आमगे लेडीज ग्रुपान तो साधनाक तर माय दोन प्रमोशन घेतली. साधनाक तितलोड पूतस म्हण नमगुचक साथ दिना तशी अस त्या होई मात्र साधनाक निके यंगस. हे खबर गोतस तुमका रमन मम्माक कसे की पार्श्व इधरला काही? हो हे खबर होई वे वही काही गो ते दिस गलाट दलमो ते दिस रत्तीची तक्क स्ट्रोक मारलेल खै कडेरी पुत्ताना आंबुलेन्सर बेंगळूराक आपण वेलके आताची केड नाखे आणि कावेर कशस कै ती आणि कशस गो भारी बेचारा रसके आम्ही केलेल खर मम्मी अनबोसूचे म्हणून रडत असत खै पू तू चाडुल्ले ना खै सूनाची दुसऱ्या जातीत दलरी चंद कोण पळोवंक घेत खै. पुत्त कसं धाडी खर्च येईल नाही गो त्या आता कोप खै तुगाल निमी तितले खर्च दले म्हणून गलाट करत खै. पापा हाका रमानन मम्मा कुल्लाच्या दत्ताना ही रडता नी कसं करचे नी ते चल्लेक कलस की ना सांग हंग ती धोडगर सभा ते तक्का नव्हे आईच कालांतो आनमय नक्का तंगल घरदारे नक्का म्हणची मनस्थिती. कसन विचित्र पडे सुन्नेक अन्याय करच्या भायर सरलेल हन्नी आता तीची दाव कदल्ले पूत आता घुण रबला. कावेरक्क येत तेंची सांगतके आम्ही हे सल बंगलात सलचेल्लेक अन्याय करच्या भायर सरलेलींक म्हण आम्ही गेले बहिणी थंयचेश गो एक रडते कडे खै पण मेळेल तेत ना सांगून रडत खै कसं करचत माडिदुन्न महाराया म्हणून. दोन्ही उदाहरण पळे चांग केला चांग दत्ता वाईट केला वाईट दत्ता म्हणून आणि हेंचेंच उलोन बसल्या रे हंगा बस का दत्ता वचामो पाणीपुरी की मसालपुरी की कसने पण एक मारने एक सुत्त बहुन येऊया मो. आज सकडंक मिगे लेकर पार्टी. आज आमगे तुळसी आमक सकडंके पार्टी दिवेतस तुम्ही येते कशी होचे म्हण निमगी तसत्वे तुम्ही एक प्लेट आणतो पाणीपुरी की मसालपुरी घे येते आणि आमगेल व्हिडिओ पळाई येते. तशींची एक बॉटो कळती लाईक होती येते अनेक बॉटो कळती तुमगे फ्रेंड्सांक शेअर कराती. आम्ही कसं सांगतसत म्हणा रे लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमक सपोर्ट कराती.